Sodome koros vodo, Sodom sporace mondi, Soglia koros vodo, Yevacha gomrazuluya, Vacha mondi razumuya, Yevacha gomrazuluya, Vacha mondi razumuya. तुमकां सगळ्यांक देवारो दीस दिवं आनी ह्या पोयट मिसाची बोलिदान तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आयच्या मिसाचें इंतेसांव हें पुरी जावन आसा. पयलें इंतेसांव वेडिंग एनिवर्सरी सोग्रास करतात दामासियानो आनी आंतोनेट डायस. आमकां मागूंक लायलो जोखीम आनी आसेसांव गुदिनो तेवूय आपल्या काजराचो दिसा सोग्रास आयज करतात. तेच भाशेन आमकां मागूंक लायला आयज वाडदीस एडना डायस हे आमच्या भयणी पासतूय आमी मागता. हांवूय हे मीस केक भाशेन म्हज्या मम्मी पासत आयज हांव भेटयता. म्हज्या वय मम्मी डॅडीचो आयज काजराचो केक भाशेन एनिवर्सरी. म्हज्या मम्मी पासत बरें भलायकी बरी करून आनी म्हज्या डॅडीक सुर्गीचें सूख मारता. आमचेंवूय जावन एकल्यांचें इंतेसांव जे आमच्या कालसान म्हणून आयच्या दिसाक आमी देवाक घेवन येयल्यात. आमी ओगेपणान त्या देवाक ह्या वेळार हात जोडून बापा मुखार घालुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ पिढीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माच्या वाचपान केले भाशेन आमकां जेजू आमकां पवित्र आत्म्याची ओळख आमकां दिता. आनी ह्या दिसांनी आमकां वेगवेगळ्या बरी करून शिकवण आमकां पवित्र आत्म्याचे आपल्या शिसांक तो दिता. आनी आयज जी शिकवण जो आमकां तो दिता आमकां पवित्र आत्म्याचें एक मोठें गूट तें म्हळ्यार पवित्र आत्मा स्वताचो आत्मो. आनी हो सोत खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या जिवितांतल्यान आमी जावन एकल्यांनी देवाचेर गोट विस्वास धरून तो आमकां आपयता. मोगाळ बाब भयणीनो, होच आत्मो जेजू आमचे मोदें जिवनपणांतल्यान आमकां तो दिता. तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना आमीय आमचो आत्मो त्या जेजूच्या आत्म्याक एक करून आमकांय जावन एकल्यान स्वताचे मार्ग चलूंक ह्या मिसांतल्यान आमकां बळ आनी आदार मागुया. साबार फावटी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हो स्वताची वाट चलोवंक सायड घडी म्हज्यान बरें करूंक जातालें, पूण सायड घडी कुत्र्यांनी कुरण्यांनी तें स्वताचें जिवीत म्हज्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक ना म्हूण दूख धरून देवा लागीं पातकाचें बोगसाणें मागुया. सुगट म्हणुया. हांव पातकी सोडपतलेला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायटाक घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच वायट मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोम्याका कोटो प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दोगांचेर संबरूंकता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोश बरी खालसारी तुका घेवंक दोयालपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणांची आतां राजो चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. दोन दुदाच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता बेताले तांणी ताका आटेन पोरयान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगी पावलीशी येवंक याज्ञा घेवन ते परत गेले. पावलू आरस्पिया मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आटेन कारमानो सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमचे धर्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अळको नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बुजतात तेच देवाक हांव तुमकां परगोड कोत्तां. संवसार ताचे भितर आसा तितलें रचलेलो देव सगळ्यांचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाचे हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गोचेक सापडलेल्या भाशेन मनशाचे सेवे चाकरीची ताका गरज ना, कित्याक सगळ्याक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता. तोच आख्खी पितून बरोवन एकाच मनशांतान सगळे मनशाकूळ ताणें उपतून केलां. हे भायर एकान एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचो तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. हे वस्तू वरवीं साचपून जाल्ल्या पोरी मनशांनी आपणाक सोडून काडून देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तान पयस ना, कित्याक ताशे सोवे आमी जेता आनी भोंवता. जशें तुमचें मोदें कांय कोवल्यांनी सांगून दवरलां. आनी खरेपणी ताचीं भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे खोलायेन हिम्मतीन केल्ले भांगाराच्या, रुपयाच्या आनी फातराची मुर्ती सारको म्हूण आमी सोजमूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळजाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोड कोत्ता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपण नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करूंक ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलो ताचे मदलो पडसलो. तरी थोड्यांनी ताका एकठांवून भावाताक वेंग मारली. हाचे मदें आर्पोगीत दोनियस डामारियस नांवाची एक बायल आनी हिरा आसली. त्या उपरांत आंतल्यांतलो बायल सरून पावलो कोरिंथाक गेलो. देवाचें उतरें. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं म्हणुया. स्वर्गांत हांव सर्वस्वराची स्तुती करात. ऊस मळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणां सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दरबारांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पृथ्वी मेल्या राजा आनी सगळ्या परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसिबदार, जाणटीं आनी नेणटीं, तरणाटीं आनी म्हातारीं, चेडे आनी चेडवां, तशें सोंपोलीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळां,
जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ती सगळी सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव तोर व्हरते. स्वर्ग आनी संवसारा परस ओट ताची महिमा. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडटा. ताची स्तुती करात सगळ्या ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेत घेतलेली पोरसां. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शेराती दितलो आनी हो तुमचें सवें सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जो परमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्या नाका मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदाराचें उलोवचें ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगलें कलयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हज्या कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासात हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजें कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाण तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्याचें केरीत भाशेन शिकवण तांकां दिता. आपूण वेचे आसा आनी वेतलो आनी कोण तांकां केरीत भाशेन वाट दाखयतलो, कोण तांकां बरें तें शिकयतलो. पवित्र आत्मो. आनी ह्या पवित्र आत्मो केरीत भाशेन तो तांकां उक्तें करता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्या हे एक देवाक केरीत भाशेन तांच्यांनी विस्वास धरूंक की जेजू ह्या संवसारांत आयला बापाची खुशी कशी करूंक, आनी तोच पवित्र आत्मो तो तांकां सांगता. आनी पवित्र आत्म्याचे जायते केरीत भाशेन गूण तो तांकां दिता. ही पवित्र आत्मो कसो तांकां कालचीदारपण दितलो, पवित्र आत्मो कसो तांकां स्वताचें शिकयतलो, पवित्र आत्मो कसो तांकां जाणवायेन बुदीन भरतलो. आनी आयज शिकवण तो आमकां सांगता स्वताचें. होली स्पिरीट इज ट्रूथ. आनी ट्रूथ म्हळ्यार म्हाका भाव भयणीनो, होच जेजू आमकां जाण एकल्याक शिकोवंक आयला. 2000 वर्सां के भाशेन जेजू आमकां देवाची राजाची विशीं आमकां सांगता. आनी हें देवाचें राज स्वताचें, नितीचें, शांतीचें, भोगसण्याचें. आनी आमकां कोण शिकयतलो काय आमचे जिवितांत घालूंक, कित्याक देवान आमकां एक आत्मो दिला आनी तो आत्मो बरी करून त्याच पवित्र आत्म्या देवा सभेन सोर जावंक आमचें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन आमचे ह्या राज्यांत आमी करूंक. आनी देखून देवाचें राज तुज्या आनी म्हजें भितरल्यान ह्याच पवित्र आत्म्याचे सुचोवण्यान
पवित्र आत्म्याची स्फूर्तीन आमचें जिवीत जिवंक गरज. देखून ह्या संवसारान जियेतना आमी खेरीत भाशेन ह्या आत्म्याक आमी उलोवप, ह्या आत्म्याच्या उल्याक आमच्या कानान घेवन आयकूंक जाय. पवित्र आत्मो जायतें आमकां शिकयता. हो भितर आमचो आत्मो जो आसा, एक कुशेसांव जो आसा, पवित्र आत्म्याचो तो. आनी जिवितान होच पवित्र आत्मा आमकां जायते फावटी जिवितान घुसपलो तेन्ना आमकां कितें कळना तेन्ना कितें डिसिजन घेवपाक हो पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता. आनी ह्याच पवित्र आत्म्याक खेरीत भाशेन जिवितान घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जेजू आपल्या शिसांक सांगता, घुसपो नाकात, भियेनाकात, आत्मो सांगता तें करात. आनी वेन वी लीव आर लायफ्स स्पिरीट फिल्ड, पवित्र आत्म्यान भरलेलें आमचें जिवीत जाता तेन्ना आमी देवाची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आनी तोच ओळख आमकांय आमच्या जिवितांतल्यान आमकां मेवता. जेन्ना आमी दर एक दिसाक मिसांत वांटो घेता तेन्ना, देवाची उतर आयकता तेन्ना, मागणी आमी करता तेन्ना, हें सगळें अदी करून आमकां देवा चडशी लागीं हाडटा. आयच्या पयलें वाचपान मोगाल बाबा भयणीनो, मागीर पावलूची खबर आमी आयकल्या. मागीर पावलू मिशनर जर्नी कसो इथेन्स ह्या शारांत आसा. आनी हें शार अदी करून जायते धार्मीक लोक आसले थंय. आनी थंय पावलू तांकां सांगता की जेजू सोर पदवेदार देव, जेजू स्वताचो देव, आनी होच जेजू जिवोन जाला. पूण जायत्यांनी हें ताची शिकवण मानून घेवंक ना. पूण हेंच तें सत की जेजू मेल्यांतल्यान पुनर्जिवन जाला आनी आमचे मदें आसा. मोगाल बाबा भयणीनो, आमकांय ह्या स्वतान जिवंक, ह्या स्वतान आमचें जिवीत अदी करून बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भेटूंक आमकां आयचो सेवादोर आमकां आपयता. दर एक दिसाक तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत जिवंक आयज आमी त्याच देवाचो आदार मागतना स्वताची मनशां जावया. लेट अस बी पीपल हू लीव आवर लायव्स स्पिरीट फिल्ड इन ट्रूथ, स्पिरीट फिल्ड विथ करेज, स्पिरीट फिल्ड विथ द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरीट. आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबात तेच पवित्र आत्म्याचें कृपेन बोर म्हूण आमकां ह्या मिसान खतखताय देवा लागीं कृपा आनी बोळ सगल्यांक मागुया. Dana toire velar ami kit kawaya kitatso ang C18. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास परबेचे सुंबरुमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जिवन जाले जेजूचो हो पास्कांचो येवन तुका दिसान दीस भेटून आमचे ओसोक सोयंबांत नव्या जिविताची बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सव्वीस तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पयत बापा, सो पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काली आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमचें सोडवून करून आपलो आत्मो तुज्या हातान बोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासचा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोर दोलबार Ufid, dolbaraco, sorbe sportu. Ufid, dolbaraco, sorbe sportu. Surgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवान. Surgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोयचो सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जोय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोयचो. बापा खरंच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून किदेंनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कॉस्ट मारून सोसोबेची हाली ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणची. तेच परी शेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलीं पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वाडोवतले हें म्हज्या उगडासात करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तान पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आनी सीमा आमच्या घोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय म्हणून जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पोलियोंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन चुसे तिचे पोती सांगाती बागयोन दोदता बागयोन वास
आनी सोरकालीन तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोंदान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. हो स्वताचो आत्मो आमच्या जिवितांत आमकां सदांच के भाशेन मार्गदर्शन दिता, आमकां बरें वाट दाखयता. आमी त्या आत्म्याक चिटकून रावंक के भाशेन आमचेंच मन जेजूच्या मना सारकी, आमी जेजूची शीस कशी भुरगीं कशी त्या स्वताच्या मार्गार जिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक बळ आनी आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवेशन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक काजोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावाची दिश घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं शिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. क्रिस्ताची शांती, क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. तुमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्तां मिसळले वरवीं की आमकां शेवटल्याक सासणाची जीख मेळ्ळी. मोगल बाबा भयणीनो, असो जेजू, असो आत्मो तुज्या आनी म्हज्या भितर येवन आमकां तेंच सर्गीचे राजाशील आमकां लागीं पावयता. ह्या ताच्या जेवणांत आमकां आपयलां ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकल्याच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळली. क्रिस्ताची क्रूर आनी रगत जेजूक आमच्या खालसांनी शिवतना आमी गीत गावया. गिताचो अंक D28. मुझे कोडी रक्तात कुशीदा दोसाया. मुझ्या जेवणाक येया बाबूर कुशी बसा. मुझे कोडी रक्तात कुशीदा दोसाया. जेजू जेजू जिवीत तुझे सागे जिवीत आमचे. जेजू जेजू जिवीत तुझे सागे जिवीत आमचे. उजो मोडून वाटात जीवन भरून वचत. तुमी सोडून सायात दुसऱ्या जीवन भरात. उजो मोडून वाटात जीवन भरून वचत. तुमी सोडून सायात दुसऱ्या जीवन भरात. जेजू जेजू जिवीत तुझे सागे जिवीत आमचे. जेजू जेजू जिवीत तुझे सागे जिवीत आमचे. मुझे कुडी वांगडा तुझे गिलावन दियात. म्हज्या रक्ता वांगडा तुझे पिवूंक दियात. मुझे कुडी वांगडा तुझे गिलावन दियात. म्हज्या रक्ता
जीवित तुझे सागे जीवित आमचे जेजू जेजू जीवित तुझे सागे जीवित आमचे प्रार्थूया. कोण भलाय बापा स्वर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लय आमचे आदले पातकी चालीन पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सवेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या जेजूच्या आत्म्यान तुमकां जिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा देवाचे म्हणून उपकार. Krista Shanti Wotsuya